राज्यात पावसात पालसाना कोसळपाच्यो घडणुको घडत असतात। तेच बरोबर मुळाव्या साधन सुविधा आणि सैमाचेय लुकसाण जावपाक लागला। बेरेस्तारा साखळी विर्डी रस्त्यार अशीच एक घडणूक घडली। एका घरार दोंगराची माती आणि फातर कोसळले, जाका लागून घराचे लुकसाण जाले, पण कोणाक दुखापत जाली ना। या मार्गावयल्यान येरादारी चालूच असता। पळयात महेश गोळेकाराचो रिपोर्ट। सध्या नेटान पावस पडत आसा आनी तेजो इफेक्ट म्हणल्यार आमोणा ह्या रस्त्याचेर एक दरड कोसळ्ळ्या। लँडस्लायड जाल्ल्या कारणान एका घराचेर जे बारीकशे गुणे पडल्या आनी ते थोडे डॅमेज जाला। पूण हो जो रस्तो आसा तो येरादारी खातीर खूब म्हत्वाचो आसा। म्हणल्यार आतां पूल जाल्ल्या कारणान ह्या रस्त्यान खुबशी येरादारी जाता आनी फाल्यां जर हांगा व्हडलो इन्सिडंट घडलो जाल्यार एक मोठी दुर्घटना हांगा घडपाक शकता। अशे बारीक बारीक हे कोसळटा, माती जी आसा ती खूब घुसघुशीत म्हणजे मोव असल्या कारणान हांगा आनीक कितें तरी जावपाक शकता। ताच्या पयलीं जे ऑथॉरिटी आहा तेंच्यांनी लक्ष दिवन तेचेर कारवाय करपाक जाय। फुडें आमकां दिसता की खांबे आसा इलेक्ट्रीक ते सुद्दां कोसळपाची शक्यता आसा। फाटीं इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की 2-3 दिसां पयलीं हांगा खांबे कोसळ्ळे, तशेंच खांबे आनीकूय कोसळूंक शकता आनी कितें व्हडली दुर्घटना हांगा जावपाक शकता। कित्याक हांगा लोक जे आसा ते खुबशे लोक हांगासून फ्लो जाता, हांगा ट्रॅफीक मोठ्या प्रमाणान हांगासून फ्लो जाता। खातीर ऑथॉरिटीन जे लक्ष दिवन बेगींतल्या बेगीन कारवाय करची। आमोणा टू बिर्डी हांगा ह्या रस्त्याक एक डॅमेज जाल्लो आहा एक रस्तो। तेका लागून हांव आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटाक हांवें ऑलरेडी कळयल्ले आसा। ते कितें तरी एक्शन घेतले आनी हांवूय तेजेर चड भर दितले की खंयच्याच लोकांक कितें हानी जावपाक जायना म्हणून। हे जे लँडस्लायड जाला जे न्हू, लँडस्लायड जाला थंय एका घरात धाकटीशी मातशें कितें डॅमेज जाल्ले आहा ते हांव लक्ष दितले आनी करून घेतले। आता म्हाका एक सांग, तुम्ही आता एक प्रिकॉशन घेतले म्हणटा आता लँडस्लायड म्हणजे तो लोकांक भंय आसा तो हे करपाक लागून तुम्ही बंदोबस्त करतले हांव बंदोबस्त करतले आनी आता PWDचे मनीस येवन तेंकां हांव कितें ते समतेच सांगतले, कितें ते तुमी समतेच करा म्हणून। ओके। नाही अशें फुडें आनीक जावपाची शक्यता बी आसा, कितें मोव जाल्या माती बी। हय मोव जाल्यार कित्याक पावस खूब पडटा न्हू, त्या कारणान जावं शकता परत। हे फुडें जावचें न्हू म्हणून तेजी हांव काळजी घेतले। गोवा 365 खातीर महेश गोळेकार, समृता खणगांवकार आणि निखिल जल्मी।